नवयुवकांनी भारतीय संरक्षण दळांनी मोठ्या संख्येन भरती जावन देशप्रेम दाखवून दिवचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केला। एक्स आर्मी असोसिएशनाच्या वतीन कारगिल जैत दीस पणजेच्या आझाद मैदानाचेर मनयलो। ह्या निमतान तो उलयतालो। 1999 भारतान पाकिस्तानाचेर कारगिलांत जैत मेळयलें। ताची यादी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर परतून जाग्यो केल्यो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या पणजेचे ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायली। कारगिल झुजांत वीर मरण आयिल्ल्यांक ताणें नमन केलें। वेणुगोपाल नायरान झुजाच्या वेळावयल्यो बारकायो सांगल्यो। भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केल्लें। रोटरी क्लब ऑफ पणजी आनी रोटरी क्लब ऑफ परवरींनी तातूंत वांटो घेतिल्लो। गोंयभरच्यान 500 परस चड भुरगीं सर्तींनी वांटेकार जाल्लीं। भुरग्यांचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कौतुक केलें। सगळ्यात पयली कारगिल विजय दिना निमित्तान आयोजीत केल्ल्या आमचे एक्स आर्मी असोसिएशन हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांगा म्हाका येवपाची संद मेळ्ळी। म्हज्या बरोबर पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात आसात, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट कानवडे आसा, तांच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष मिस्टर जोशी, तशेंच गव्हर्मेंट असोसिएशनचे लेवलचेर वेणुगोपाल नायर आसा, अक्षिकार आहा आमचो डेप्युटी मेयर, देन बाय रोटरी क्लब ऑफ पणजी, रोटरी क्लब ऑफ परवरी आणि खास करून जे कारगिल युद्धात सहभागी जाल्ले आमचे मिलिटरी फोर्सीसांतले सगळे वीर आसात हांव पयल्यान पयली याद करता आनी जे कारगिल युद्धात शहीद जाले तांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां याद करता, तांकां श्रद्धांजली दिता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर। खरोखरूच कारगिल युद्ध कारगिल विजय दिन हो पुराय देशभर आयजूय याद काडलो वता आनी बाब वेणुगोपाल नायर हाणें ज्या युद्धाचेर फोकस केलो, त्या युद्धांत नक्की कितें जालें हें तांच्यांनी त्या निमित्तान सांगलें आनी ताचेर आधारीत म्हाका दिसता रोटरी क्लब ऑफ पणजी, रोटरी क्लब ऑफ परवरी हांच्यांनी आमच्या वेगवेगळे विशय घेवन भुरग्यांक वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स घेतले। त्या बद्दल तांचेय बी कारगिल युद्धाच्या निमित्तान कारगिल विजय डे आसतलो किंवा एनवायरमेंट आसतले किंवा वेगवेगळे विशय तांच्यांनी भुरग्यांक दिले। कांय भुरग्यांक तांच्यांनी आज म्हज्या हस्ते फेलिसिटेट केलें। गोंयभरची सगळीं भुरगीं 500 पेक्षा चड भुरगीं ह्या पॅन्डेमिकान सुद्दां पार्टिसिपेट जालीं। त्याय भुरग्यांचें हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी समेस्त गोंयकारांक तरणाट्या युवक युवतींक आव्हान करता आमी बी म्हाका दिसता देश प्रेम हो चलवणीत आमच्या मदीं असो जागत उरपाक जाय आनी तो देश प्रेम परत एकदा व्यक्त करपा खातीर मिलिटरी फोर्सीस आसतले, नेव्ही फोर्सीस आसतले, एअर फोर्सीस आसतले, गोंयकारांनीय बी अशाच पद्दतीची प्रेरणा घेवन तांच्यांनी जॉयन जावपाची गरज आसा। म्हाका दिसता आर्मी वेलफेअर असोसिएशन हे सदोदीत मार्गदर्शन करीत आसता वेगवेगळ्या सुवाळ्याचेर। हांच्यांनी मिलिटरी फोर्सीसांत वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तरणाट्यां खातीर अवेलेबल आसा, त्यो तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेवच्यो आनी आपल्या मदलो देश प्रेम व्यक्त करपाची ही आमकां खरोखरूच एक बरी संद आसा आनी त्या निमित्तान नव्या युवकांनी हे मिलिटरी फोर्सीस एअर फोर्सीसांनी जॉयन जावचें ही आव्हान करता। परत एकदा आय सॅल्यूट फॉर ऑल द मार्टियर्स ऑफ द कारगिल ह्या निमित्तान आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें। 22वा कारगिल विजय दिवस हांगा आझाद मैदानाचेर गोंयचे एक्स सर्विसमॅन सेल जे आसा तांच्यांनी आज हांगा सेलिब्रेट केलो। मुख्यमंत्री आमचे आयिल्ले तांच्यांनी एक बरें केलें की गोंय भरले भुरगीं जे आसात तांच्यांनी वेगवेगळे विशय दवरिल्ले, एसे कॉम्पिटिशन, ताच्या भितर तांच्यांनी एनवायरमेंट आसत, कारगिलच्या संदर्भात आसत, अशे वेगवेगळ्या विशयाचेर तांच्यांनी कॉम्पिटिशन घेतलें आनी तेजी भुरग्यांक बक्षीस मेळिल्लें आसा। तेंचे फेलिसिटेट मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते केलें कारण कारगिलाक एक वेगळें महत्व आसा। हाच्या पयलीं आमी युद्धां पाकिस्ताना बरोबर 71 आमी जिखल्यात, पण त्या वेळच्यान ह्या वेळा एक वेगळो फरक आसलो। 1999चे जे युद्ध कारगिलाचे भारत देशांतले जे आमचे आर्मी, नेव्ही आनी एअरफोर्स ह्या तिगांच्या सहभागान बऱ्या तरेन आमी जिखपाक शकले कारण अनप्लॅन्ड ते वॉर आसलेलें आनी ह्या वॉरा भितर एक वेगळ्या पद्दतीन पयले वेळाचेर लायव्ह पळोवपाचो योग, कारण त्या वेळार हाच्या पयलीं जी युद्धां जालीं ती लोकांक डायरेक्ट लायव्ह पळोवपाक मेळनाशिल्लें कारण त्या वेळाचेर अशा तरेचे टी व्ही ही वगैरे नासले। पण 99चे युद्ध जे जालें तेचे खऱ्या तरेचे साक्षीदार तेंच्यांनी पळयले ते आसात आनी एक खऱ्या तरेन एक बऱ्या तरेचें कामगिरी आमच्या सगळ्या सैनिकांनी, आर्मी आसतले, नेव्ही आसतले, एअरफोर्स आसतले हांच्यांनी केली आनी भारत देशाक कारगिल युद्धांत एक विजय मेळोवन दिलो आनी आमी खरोखरच भाग्यवान आसात कारण आमी त्या वेळार ते पळयलें। म्हाका याद जाता की 99 आमी ज्या वेळार ते जिखिल्ले त्या वेळार आमी स्वता संबंध त्या आपापल्या मतदारसंघा भितर आमी तेजे मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट केल्ले आनी खऱ्या अर्थान तो एक प्लस पॉयंट
आमकां एक उमेद जाल्ली त्या वेळाचेर आनी ताचो फायदो बऱ्याचशा देशभरा भितरल्या एक कार्यकर्त्यांक लोकांक आसा आनी खऱ्या अर्थान हांव एक्स सर्वीसमॅनान हें ऑर्गनायज केलें. हातूंतल्यान भुरगीं जीं आतां आसात, युवा पिढी जी आसा, ज्या वेळार त्या वेळाचेर ती भुरगीं जल्माक येवं नाशिल्लीं, तांकां एक खबर ना, कारण आज 22 वर्सां जालीं. त्यामुळे हाचो जो परत परत याद करून दिवपाक एक प्रेरणा आनी देशभक्तीच्या संदर्भातलो आत्मविश्वास हो हातूंतल्यान जागृत जाता. आनी ताका लागून आज हांव ह्या कारगिल विजय दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी आयोजकांनी खरोखरच हो कार्यक्रम केल्या बद्दल तांकांय हांव धन्यवाद दिता. देव बरें. आज दिल्लीचे वीज मंत्री आहेत